Join Select Academy, Goa's best coaching for IIT, JEE and medical exam preparations for class 8 to 12. State toppers for NEET and JEE Main 2024, both produced by Select Academy. Admissions are now open for class 8 to 12 and repeaters medical batch for NEET 2025. We have study centers at Margaon, Vasco and Porvorim. आम्ही गोयकार वचत थंय कोयराचे ढीक उडोवन चल्ले आणि भायल्यान येवपी पर्यटक नितळसाण राखूंक सोदतात. कोयरावेल्यान एका रशियन पर्यटकान हरमल पंचायतीचे डोळे उक्ते करून दिल्यात. प्लास्टिकाक उजो घाला म्हणून पर्यटकान पंचायतीच्या नजरेक हाडून दिल्ले. हरमल गावान पर्यटक म्हणून आयिल्ले रशियन नागरिक श्री पॉवेल बॉलिगाव हांच्या लक्षान एक गजाल आयली की हरमल पंचायतीच्या फाटल्यान एका मेकळ्या जागेत प्लास्टिक गार्बेज जळयली गेली वता. सो ही गजाल ताणे पळयतकच ताणे पंचायतीक फोन केलो, हरमल विलेज पंचायत हरमल पंचायतीक फोन केलो आणि अशा प्रकार घडचे न्हय हाजे खातीर ताणे सगळ्या खात्यांक बरयला. त्याच बरोबर ऑनरेबल एनजीटीकूय ताणे ईमेल धाडली आणि त्या ईमेलीची दखल घेवन ऑनरेबल एनजीटी, गोवा राज्य, स्टेट पोल्युशन कंट्रोल बोर्ड, विलेज पंचायत हरमल आणि कलेक्टर नॉर्थ हांकां प्रतिवादी करून नोटीसी काढल्यो. आणि त्या ईमेलाची दखल घेतल्या उपरांत सुनावणी जेन्ना सुरू जाली तेन्ना हे रशियन नागरिक जे पर्यटक म्हणून गोंयांत आयिल्ले त्या 2022 सालांत तांच्यांनी आपलो व्हिडिओ कॉन्फरन्साच्या मार्फत एपियरन्स दिलो आणि आपली कैफियत मांडली. ऑनरेबल एनजीटीन एक जॉईंट कमिटी स्थापन केली आणि हो प्रकार कितें आसा किंवा प्लास्टीक जळोवपाच्या संदर्भात हरमल गांवांत कितें पंचायतीन कितें आंखणी केला, कितें तांच्यांनी वेवस्था केला हाची पुराय म्हायती मागली. सो त्या म्हायतीक अनुसरून जॉईंट कमिटीन रिपोर्ट दिलो आणि त्या वेळाचेर हरमल पंचायतीक एक 25,000ची फायन गोवा स्टेट पोल्युशन कंट्रोल बोर्डान दिली, ती तांच्यांनी डिपॉझिट केली, तांच्यांनी भरली.